म्हापशाची जी रस्त्याची परिस्थिती हा खोर्ले आणि खास करून गांवसवाड्यार आता मे म्हयन्याच्या पयलीं जवळ जवळ 6-7 महिने तो रस्तो सामको पिड्ड्यार जालो, लोकांची हालत आणि त्या रस्त्यासून रिक्षावाले सुद्धा भाड्या व्हरपाक तयार नासले अशी परिस्थिती त्या टायमार. त्याच्या नंतर पावस जालो, आता पावसूय चालू आसा. आता पावसाच्या निमित्त ह्याच्या पयलीं हरशी तो रस्तो जावंक जासलो. आता इतकी हालत चलोन वचपाक सुद्धा रस्त्यासून मेळना. ही रस्त्याची परिस्थिती चाळून जाल्या सारकी रस्त्याची. आणि एके वटेन म्हापशां तारी कडेन आनी धुळारान AI कॅमेरे बसयले आणि लोकांक फायन घालीत आहा. पयलीं रस्ते सारके करा, लोक टॅक्स भरता रस्त्याचे आणि टॅक्स फारीक करून जर असल्या रस्त्याचेर आमकां करूं जाल्यार त्या भायर तो चलन कॅमेऱ्याच्या द्वारे आमकां सगळ्या लोकांक जे त्रास करता पळय तेच्या पयलीं म्हाजी विनवणी आहा आणि लोकांक सरकाराक रिक्वेस्ट आसा की पयलीं तुमी रस्ते सारके करा. सादारण टॅक्स भरून जर एक व्यवस्थीत रस्तो विदावट खड्डो रस्तो जर करून CMन तेन्ना सांगलेलें एकूय खड्डो आसूं ना. तेच्या नंतर 4 वर्सां जालीं आणि आता परतून खड्डे अजूनही म्हापशाचे ते बुजलेले ना. म्हणजे म्युन्सिपाल्टीची जबाबदारी आहा ती इंटरनल रोड जे आसा आणि खोल्ले खास करून खोल्लेचे त्या रस्त्याची चाळण जाल्लेले आसा. लोकांची भेणां स्पायनल कॉर्ड सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आसा आणि अशा परिस्थितीत हे म्हापशा शहर सगळे विद्रुपीकरण जाल्लेलें आसा. गार्बेज एके वाटेन, रस्त्याची दुर्दशा एके वाटेन, सगळे चिखल सगळी घाण जाल्लेली आसा आणि दुकानांनी सगळ्यांचे पावसान पाणी गेलें, सगळे गटार सारखे अजून उचपूंक ना. ही सगळी रचना जी आसा पळय ही अजून कांयच जावना आणि कोणाचेच लक्ष ना हांगा.